संजीवनी साखर कारखान्याविषयी सरकारान आपली भूमिका स्पष्ट करची अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकारांनी केल्या। या नादी सरकारान कारखान्याच्या सुवातेर इथेनॉल प्रकल्प उबारपाचे थारायल्ले, पूण उपरांत हो फुडें व्हरपा खातीर सरकारान कसलीच पावलां उबारूंक ना। देखून आमी सगळ्या शेतकारांची आम सभा आपयल्या। हे आम सभेन शेतकार घेतले तो निर्णय आमी सरकाराक कळयतले खंय। पणजे तेन्ना आमकां सविस्तर सगळें सांगून आमकां एक कमिटी काडलेली, तेजे चेअरमॅन आमी नरेंद्र सावयकार चेअरमॅन। तेन्ना त्या प्रमाणे आमी आयज पर्यंत आमी 10 तरी मिटिंगो जाल्यो। मिटिंगो करले, जर हांगा आमचे फॅक्टरी बंद पडल्या ती आमी परत चालू करपाची ह्या हितून कमिटी काडलेली। आनी आमकांय शेतकऱ्यांक खरें आनंद जाल्लो, फॅक्टरी आमची परत चालू जातली। आनी ते आयज पासून थोड्यांनी आमचो ऊस दवरलेलो आहा, टिकोवन दवरलेलो आहा। म्हणून ते हितून आमकां सरकारान कितें सांगलें, सीएमान कितें सांगलें, एक तेणी स्कीम दिल्ली आनी ती नोटिफिकेशन येयल्ली आनी आतां आमकां 3 वर्सां पर्यंत आमी फॅक्टरी चालू करतले अशें म्हणून सांगलेलें। त्या प्रमाणे आमी तेंचे मान्य करून आमी सगळे आमचे शेतकार वेवस्थीत चल्लेले। आनी हें करून आयज आमकां नदरेक कळोन येयला की पयर आमी 25 तारखेक जनरल बॉडी घेतली, तेन्ना आमी आमचे नदरेक कितें अशें एक मदींच कोणी तरी सांगलें की तुमचे जी स्कीम आहा ती बंद पडपाची आहा म्हणून, ती फॅक्टरी चालू करूंक शकना म्हणून। परत आमी शेतकऱ्यांक उलो मारला आनी शेतकरी येयले हांगासर। तेन्ना शेतकऱ्यांनी सांगलें की परत तुमी वता आनी एकदां मेळोन येया म्हणून। त्या प्रमाणे आमी प्रोसेस केला। 10 तारीख आमकां लेटर दिलें तांकां, आमी पर्सनल लेटर दिल्लें ऑफिसान तेंच्या। 10 तारीख फुडें आमकां तें दिवचें म्हणून। अजून आमचे परत हें कांय येवंक ना। तेन्ना आयज परत आमी मिटींग घेतली आनी फुडें कितें करपाचें त्या प्रमाणे जे जनरल बॉडीन सांगलें त्या प्रमाणे आमी नियम चालू केल्लो आहा, त्या प्रमाणे चल्लेले आहा। म्हणटकूच आतां आमी थारिल्लें आहा, आयज आमी परत कमिटी मिटींग घेवन आमचे 17 तारखेक जाहीर सभा घेवपाची आसा म्हणून। तेन्ना फुडलो विशय कितें आहा तो सगळो शेतकऱ्यांनी ठरोवपाचो। कितें आमकां अजून उत्तर मेळना म्हणून आमी फुडें शेतकऱ्यांक सांगलेलें तुमी सगळें येवपाचें म्हणून। हांव आयज शेतकऱ्यांक उलो मारतां की सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्या जाहीर सभेक हजर जावचें।